नमस्कार. दनपारच्या खबरांत राजेश नायकाचो येवकार. खबरो विस्तारांत. वास्को नव्या वाड्यार सिलिंडराचो स्फोट जावन सासू आनी सून आगताक सोंपली. 26 वर्सां पिरायेची प्रेग्नंट शिवानी राजावत आनी तिची सासू जयदेव राजावत दोगूय सोंपली. गॅस सिलिंडर लीक जावन स्फोट जालो. सकाळी च्या करपाक गेल्ले कडेन स्फोट जालो म्हणून कळटा. शेनवारा फांतोडेची घडणूक. राष्ट्रोळी जय संतोशी माता देवळा मुखार ती रेंटाच्या रुमान रावताली. एक सिलिंडर ब्लास्ट जाला म्हणून निवाडे. सो आमकां कितें फेटल बिटल जाला म्हणून काय सांगूंक नासलें. कोण एक्सपायर जाला सकम जाला म्हणून सांगूंक नासलें. जेन्ना आमी येयले हांगासर आमकां परत कॉल येयलो रोखडोच इमिजिएटली 2 मिनटांनी की एक्सपायर जाला म्हणून. सो इमिजिएटली आमी येयले हांगासर आमच्या गाडयेक बीन धाडले आमी रॉबर्ट गाडयेक. मागीर आमी येयले तेंच्यानी सांगलें रॉबर्टान की एम्बुलन्सूय येयलेली आसा तांकां एक्सपायर केलें म्हणून दिसलें 2 जाणांक. आनी तितून एक बायल जी आसा ती प्रेग्नंट आसली तेची आनी तेजी सासूमाय आनी ताजो हजबंड येयलो आतां कामार. सो तो नेवीन दिसा कामार आसता. सो आतां ते येयलो आनी ताका चाव करताली दिसता ती लोक. सकाळी काही इन्फॉर्मेशन येयलें 9 सुमार सारकें एक्सिडेंट जालो. एक्सिडेंट पळयताल्या 2 बायलां आसा ती जॉन ऑलरेडी मेलेली. तितून शिवानी राजावत म्हणून 26 वर्सांची प्रेग्नंट बायल ती आनी तिची सासूमाय जयदेवी म्हणून ही दोगांना थंयसर ऑलरेडी मेलेली. आनी आमी जेन्ना पयलें हांव जेन्ना विजीट केलें तेन्ना रोखडेंच पयलें जाल्यार अशें कळ्ळें की हांगसर सिलिंडर तेंचो चालू आसलो आनी ताका लागून थंय ते रुमान गॅस एक्युमुलेट जाली. ते भाड्याच्या रुमान रावताली फर्स्ट फ्लोराचेर. संतोशी माता देवळा फाटल्यान जे हांगसर ह्या सबडिविजन आसा थंय रावताली ती. आनी एक्युमुलेट जाल्या कारण गॅस सगळी तेंच्यानी लायट ऑन केल्या आनी त्या नंतर खंय तरी पेट घेतला आनी तो तितून ब्लास्ट जालो. आम्ही जायची तयारी करत होतो म्हणजे आवाज आला असा जोरात. मग आम्ही सगळीकडे बघायला लागलो पाठीमागं काय झालं पुढं काय झालं ॲक्सिडेंट झाला काय. खिडकीतनं तोपर्यंत बघेपर्यंत म्हणजे की ह्यांच्यात झालेलं कळलं. मग सगळे जण बाय आत गेलो मला बघायला. मग तिथे पडलेलेच आम्ही आत गेलो नाही. मग ते पडलेलेच होते त्यांनी दोघीच होतं. हांगा न्यू वाड्यार आसा राष्ट्रोळी देवळा कडेन आनी एक व्हेरी ट्रॅजीक आनी शॉकिंग इन्सिडंट आमकां कळून आयिल्लो आसा की एक सिलिंडर ब्लास्टान 2 बायलां आयज मरण पावल्ली आसा. जी आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन मेळटा की एक शिवानी राजावत 26 वर्सांची बायल आनी एक ताची आवय जयदेवी चव्हाण हे दोगी जाण बायलां जी आसा आज मरण पावल्ली आसा ड्यू टू अ सिलिंडर ब्लास्ट. प्रुडंट मिडिया खातीर वास्कोच्यान विक्रम नायक. संजीवनी साखर कारखान्याच्या ऊस उत्पादकांक इथेनॉल प्रकल्पा विशीं सरकारान 15 दिसां भितर धोरण जाहीर करचें. 15 दिसां भितर सरकार धोरण स्पश्ट केलां जाल्यार खंय खर आंदोलन करपाची शिटकावणी. संजीवनीच्या जमनीचेर खंय दुसरो कसलोच प्रकल्प हाडपाक दिवचे ना म्हण शेतकार तेमाक. आम्ही आता लास्ट वॉर्निंग अशी 15 दीस फक्त येतले तांकां. ना फुडलें जाल्यार धोरण आमी फुडें कितें करपाक आमी ठरयतले मागीर. सो हो म्हयनोच दिता तुमी मुदत. हय हो म्हयनो 15 दीस हो म्हयनो मुदत. हो म्हयनो म्हणले जाल्यार सादारणशी व्हडली दिवाळी जाले नंतर 15 ते 20 दिसां भितर आमकां सरकारान हेजें आमकां ठाम कितें सांगचें उतर दिवचें. ना जर जालें जाल्यार आमी हांगा बेमुदत साखळी उपोशण करतले. एक डेट बी कितें आहा तुमची ती आमी रोखडेच डिक्लेअर करतले परत मिटींग घेवन. आमी इथेनॉल प्लांट जावं नाल्यार रस काडून कितें करूं पण जी पार्टी येयल्या तेंच्या उसा खातीर जर पर्याय दिलो तो गोडूय करूं ना साखर करूं कितें करता तें आमकां नाका. पण आमचो जर रॉ मटेरियल तेणें ऊस घेतलो आनी आमकां जर तेणें एक रेट दिली जाल्यार शेतकार हो गोंयांत वाडटलो निश्चितच आनी बरें जातलें. आनी तें आमकां बेगीन कळपाक कितें जाय. आतां सिजन जालो मारपाचो आतां कापतरीच लोकांनी काय डायवर्ट जावपाक शकता. तेन्ना आमकां एक उतर दिलें की डायवर्ट जाता तेका पयशे मेळटले 5 वर्सां खातीर वेगळे क्रॉप घेतले आनी उसळी टिकोवन दवरात तुमकां इथेनॉल प्लांट मेळटलो. हें आस्पासून सरकारा आसलें. डायवर्ट जालें म्हणून इथेनॉल प्लांट गेलें ऊस फॅक्टरी बंद जाता हें सांगना. आपण बंदूच करचें ना ती चालू दवरतलें हें आश्वासन आमकां दिल्लें तेन्ना. 15 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आसा हितून भितर बाकी कडेन खंय कितें प्रोजेक्ट येता जाल्यार आमी तेजे विचार करपाक तयार आहा. पूण संजीवनी जी चलता हें सगळें संजीवनी जें आसा तें त्या एका इथेनॉल प्लांट जावं गोड करपी जावं साखर करपी ह्या मनशाक दिवन आमकां संजीवनी परत पुनर्जीवीत करची. कित्याक फुडल्या वर्साक आमकां कंपेन्सेशन लास्ट इयर मेळटलें आनी तेचे फुडें कांय पर्याय आसचेना. फोंड्यां जिल्लोधिकारी कचेरी आसची हें रवी आनी म्हजें सपन आशिल्लें. तें पुराय जाता म्हण मडकयचो आमदार मंत्री सुदीन ढवळीकार तिसऱ्या जिल्ल्याच्या इशूचेर उलयलो. तिसरो जिल्लो जाल्यार फोंड्या म्हाला सयत धारबांदोड्या 70तल्या लोकांकूय बऱ्याक पडटलें. फोंडेचो आमदार मंत्री रवी उलयलो. शिरोडा आनी फोंड्याच्या आमदारांचोय तिसऱ्या जिल्ल्याक तेंको. तिसरो जिल्लो जाल्यार लोकांक मडगांव वा पणजे धांवपाची गरज ना. फोंड्या सेंटर धरल्यार धारबांदोड्या सावन 70 फोंड्यांतल्या मतदारसंघांक सोयीचे म्हूण आमदार मंत्र्यांची प्रतिक्रिया. तिसरो जिल्लो जो आसा पळय ताची मागणी आमगे फोंडा वाळपय आनी धारबांदोडा ह्या लोकां कडेन नेहमीच आशिल्ली. आनीक ती जर सरकारान मुखार व्हेली जर जायत तर हांव
अशें म्हणून की ह्या सरकाराच्यान विशेष करून आमचे मुख्यमंत्र्याचे अभिनंदन करपाचें की हो तालुको अत्यंत गरजेचो जाय तसो ताजी लोकांक खूब सवलत मेळटली तिसरो डिस्ट्रिक्ट जालो जाल्यार जे आमचे माननीय मंत्र्यांनी म्हणलां आनी जे कॅबिनेट डिसिजन अजून जावना तेजें? ना जातलें फुडें जे कॅबिनेटाचे डिसिजन आसतले सगळे मंत्र्याचे डिसिजन आसतले ते फायनल रवी म्हणटा तिसऱ्या जिल्ह्याचे काम बेगीन करचे. हे जर आमचं तिसरे डिस्ट्रिक्ट जाय खंयची एरिया घालपाची आसा पण हे चारय मतदारसंघाची एरिया ही जाली जाय प्लस आनीक आमकां धारबांदोडेचे ह्या वाटचे वाळपयच्यान ते लोकां पासून हांगा लागीं पणजे वयचे पयल्यार हांगा लागीं खंय तांकां नाल्यार पणजे वयचें पडटा सकाळी एक्च्युअली लोकांक पणजे वयचें पडटा तांकां जर ह्या वाटच्यान जर तेणी केली जाल्यार एकदम बरें. फोंडे हे सेंटर जालें. फोंडे सेंटर ऑफ गोंयची सेंटर आहे ओके. आनी ती दोनूय डिस्ट्रिक्टाचे मदीं सेंटर जातलें. सुदीर म्हणटा अंत्रूज म्हालांतल्या लोकां खातीर ही बरी खबर. आज तो सुतोवाच आयिल्ले मुख्यमंत्र्याच्या धोरणांतल्यान सुतोवाच आयिल्ल्या कारणान हें आमचें जें स्वप्न आसा बाब रवी नायकाचें आनी म्हजें तें साकार जातलें अशें म्हाका दिसता आनी त्या हेतूंतल्यान आमी सगळे फोंडेकार अंत्रूज महालांतले जे मतदार आसा जे सरपंच उपसरपंच आजी माजी त्यानंतर जिल्हा आनी मन पसून हाका पाठिंबा दिवपाची गरज आसा कारण लागींच्या लागीं आमची कामां मुखार. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 54व्या इफ्फीची तयारी दबाजान चल्ल्या. इफ्फीत गोवन विभागाचो पड्डो उगडटलो गाथन शॉर्ट फिल्मान. गोंयची फिल्मां शॉर्ट फिल्मा खातीर वेगळो विभाग ही एक बरी गजाल. गाथन पळोवंक गोवन विभागाची फिल्मां पळोवंक लोकांनी इफ्फीच्या थिएटरांत पांय लावचो. गाथनाचो दिग्दर्शक दिनेश भोसलेचो उलो. 20 तारखेक 9 दिसांची इफ्फी सुरू. याच्या 20 तारखेच्यान नोव्हेंबराचे 54th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोंयांत सुरू जाता. आमच्या गोंय सरकारान गोंयची फिल्म इंडस्ट्रीक गोंयचे फिल्म फ्रेटर्निटीक सपोर्ट करपाक तांकां चालना दिवपा खातीर ह्या फेस्टिवलान एक वेगळे सेक्शन सुरू स्टार्ट केलां जाचें नांव आसा गोवन सेक्शन. ह्या सेक्शनान आमची खुबशीं गोंयची फिल्मां ज्युरी मेंबर सिलेक्ट करतात आनी फिल्म फेस्टिवलाक ती दाखयतात. ह्या वेळार म्हाका खोशी भोगता सांगपाक की आमचे फिल्म गाथन ह्या हितून सिलेक्ट जाल्ले आसा सेक्शनान आनी ते ओपनिंग फिल्म म्हणून 24 तारखेक सांजच्या 7 वरांचेर आयनॉक्सच्या स्क्रीन नंबर 4 दाखोवपाचें आसा. तशेंच तेज्या उपरांत बाकीची सगळीं आमची फिल्मां जी सिलेक्ट जाल्या 7-8 तिवूय दाखोवपाची आसा. तेन्ना हांव सगळ्यांक आमच्या गोंयच्या फिल्म फ्रेटर्निटी तशेंच भायले लोक जे हे फेस्टिवल एटेंड करतात तांकां एक विनंती करता की तुमी सगळ्यांनी आमची ही फिल्मां पळोवची सगळीं आनी आमच्या सरकारच्या ह्या इनिशिएटिव्हाक सपोर्ट करचे तशेंच आमचे गोंयचे फिल्म इंडस्ट्रीक सपोर्ट करचे अशी तुमचे कडेन विनंती करता. वागातोर हॉटेलाची पात्रांव रेमेडिया आल्बुकार्किका एसयू पोंदा चिड्डोवपी ड्रायव्हर सचिन कुरपाचो आल्कोहॉल रिपोर्ट नील. तो तायट नाशिल्लो म्हूण ताचे रक्ताचे टेस्टान स्पश्ट जालां. SP वाल्सन म्हणटा ड्रग्साचे इन्फ्लुएन्स तपासूंक रक्ताचे नमुने नार्कोटीक ब्युरो कंट्रोला कडेन धाडल्या. ड्रायव्हर सध्या 14 दिसांच्या ज्युडिशियल कस्टडींत. 12 तारखेक वागातोरच्या जॉली लिटर रिसॉर्टाच्या रिसेप्शनार मोटार चडिल्ल्यान रिसेप्शनार आशिल्ली रेमेडिया मेरी अल्बुकर ही रिसॉर्टाची पात्रांव मोटारीच्या पोंदा चिड्डून सोंपिल्ली. मोटार चलोवपी सचिन कुरपाक पुलिसांनी ताब्यांत घेवन चवकशी सुरू केल्ली. तो सोरो पिवन गाडी चलयतालो म्हणून चर्चा आशिल्ली. मात मोटारीपणां चिड्डिपी ड्रायव्हर सचिन कुरपाचो अल्कोहॉल रिपोर्ट नील. That case investigation is still going on. We had sent the blood samples for narco and alcohol detection to different agencies. तो अभी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ से हमें रिपोर्ट आया जिसमें रिपोर्ट में द ब्लड अल्कोहल परसेंटेज हैज़ बीन शोन टू बी नील. फुडल्या तपासाक रक्ताचे नमुने नार्कोटीक ब्युरो कंट्रोला कडेन धाडला. ड्रायव्हर सध्या 14 दिसाचे ज्युडिशियल कस्टडीत. प्रुडंटा खातीर राजेश नाईक. दिवाळेचे सुटेचे फाटभुंयेर विमान प्रवास 3 ते 8 हजार म्हारग. विमान कंपन्यांची चांदी. प्रवाशांच्या बोल्साक कातर. जानेर मेरेन एअर तिकेट अशेंच आसपाचे आस्पाव. तातूंतच गोंयच्या टुरिस्ट सिजनाचो पीक पॉयंट. म्हारग तिकटींक लागून खर्चांत वाड. नाताळ नव्या वर्साच्या गोंयांत यो वच करपी टुरिस्टांच्या बोल्साक खार. नाताळ नव्या वर्साच्या सिजनान गोंयांत टुरिस्टांची घे गर्दी आसता. दर वर्सा लाखांनी टुरिस्ट येतात.
विमानान गोंयांत येवपी देशी टुरिस्टांक मायज पयशे मोडचे पडटले, कित्याक तर तिकिटाचे रेटी देमयज वाडल्यात. दिवाळीचे सुटयेच्या फाटभुंयेर विमानतळाचो प्रवास 3 ते 8 हजार रुपयान वाडला. हो रेट नव्या वर्साचे सिजना मेरेन आसतलो म्हणून अदमास. सध्या गोंयच्यान मुंबय, दिल्ली, बेंगळूर विमानतळाचेर प्रवास भाडे 3 ते 8 हजार रुपया मेरेन वाडला. छत्तीसगडासावन दिल्ली आणि गोंयान प्रवास भाडे सगळ्यांत चड. सध्या 11,400 ते 19,300 इतले आसा. अहमदाबादच्यान गोंयांत येवपाक 12,900 ते 14,500 रुपया लागतात. ओमकार फळारी वांगडा ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 3 दिसां आदीं दिवचलच्या नगराध्यक्षान पेट्रोल पंपावयल्या कामगाराच्या कांसुलार मारले म्हणून चर्चा. दिवचल बड्ड्या बस मोटरसायकलीचे एक्सिडेंटान थळावो सोंपिल्लो. ताका व्हरपाक पालिकेन धाडिल्ली हर्स व्हॅन पेट्रोलाक पंपार गेल्ली. रिक्विजिशनाचेर पेट्रोल दिना म्हण कामगार आडोवन दाखोवंक लागलो. नगराध्यक्षाक वचचो पडलो. थंय प्रकरण तापलें. 2 दिसां पयलीं दिवचल बोड्ड्या बस आनी मोटरसायकलीचो एक्सिडंट जावन थंयचो एकलो सोंपलो. जाल्यार ताका व्हरपाक पालिकेन हर्स व्हॅन धाडिल्ली. हर्स व्हॅनीक पेट्रोल नाशिल्लें. पेट्रोल भरूंक पंपार गेल्यार थंय कामाक आशिल्लो रिक्वेजिशनाचेर पेट्रोल दिना जालो म्हूण बोवाळ. ड्रायव्हरान नगराध्यक्षाक आपयलो. आपतकालीन गजालीक कळाव जाता. तातूंत आर्ग्युमेंट. नगराध्यक्षान त्या कामगाराचेर लायले म्हूण चर्चा. ताचेर ड्रायव्हर कितें सांगता तें पळयात. परतून म्हाका चेअरपर्सन फोन मारले. हांवें ताका सांगलें कितें पेट्रोल सर ते मोबायल काडून तेंचे कडेन दी म्हणून चेअरपर्सनान. ते हेज्या पेट्रोल पंपाला कडेन दितालो तो आयकून तयार ना. हांव घेयना करीत रावलो. मागीर जबरदस्ती हांवें म्हणलें कितें तिक्यान तूं वयलो पेट्रोल पंपाला. मागीर ताणें घातले. मागीर तो चेअरपर्सन कांयच आयकूंक ना ताणें. मागीर चेअरपर्सन इतरून गेलो ताका आनी कितें जालें मागीर खबर ना. ताका फोन दिलो. ताका सांगलें हांवें घाल म्हणून रिक्वेशन फाल्यां हाडून दिता. तेणी घालिना म्हणलें. आमकां ओनराक सांगला नाका म्हणून. मागीर ताका सांगलें ओनराक सांगता म्हणून. मागीर फोन कट केलो हेणी आनी मागीर सीपीक फोन केलो. मागीर सीपीनूय सांगलें दिसता ताका बट तिणें आयकूंक ना. मागीर ओनर येयलो आनी ओनरान घातलें आनी ओनरान ताका ड्रायव्हराक आमच्या धाडलो. मागीर सीपीन वचून विचारलें ताका तेन्ना सीपीक तेणी शाणपणां सांगली आनी मागीर कितें तांचो वाद जालो दिसता. नगराध्यक्ष म्हणटा परिस्थिती गंभीर आशिल्ली. त्या बोवाळांत जालें. तरी आयकूंक ना. मागीर तेंच्यांनी म्हाका फोन केलो. हांवेनूय ताका रिक्वेस्ट केली. एक्चुली पांयां पडलो ताका. कॉल आसा आमकां बेगीन घाल. कसोच आयकनालो. तूं आपल्याक रागाना म्हणून आपल्याक पात्रांवान सांगूंक जाय. कोण शाणपण सांगलो? तोच तो भुरगो आसा पळय. तो कितें करता थंय? तोच तो पेट्रोल घालता थंय. तोच म्हाजे कडेन आर्ग्यू करूं लागलो. म्हणून त्या बोवळान ते गरम सिच्युएशन आसलें त्या बोवळान जालें तें. कित्याक म्हाका सर्वीस आमकां लोकां पर्यंत सर्वीस पावोंक जाय नाल्यार कितें फायदो आमचो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोटार वा बायक चोरल्यार कागाळ करपाक पुलीस स्टेशनार वचपाची गरज ना. कागाळ करपाक रायबंद्रा पुलीस स्टेशन सुरू करतात. उत्तर गोंयचो SP नितीन वाल्सनान माहिती दिली. गोंय पुलिसाच्या वेबसायटीर कागाळ करपाची FIRची कॉपी ऑनलायन मेळटली. SP उलयलो. गोंयांत सगळी सरकारी खातीं डिजिटलायज करपा खातीर सरकाराचो यत्न. गोंय पुलिशेनूय ते दिशेन पावलां उखल्ल्यात. मोटार वा बायक चोरयेक गेल्यार कागाळ करपाक आतां पुलीस स्टेशनार वचपाची गरज ना. कागाळ करपाक पुलीस स्टेशन सुरू करता म्हूण उत्तर गोंयचो SP नितीन वाल्सन सांगता. Goa Police will be soon launching a new citizen-friendly initiative, which is actually an e-FIR module. e-FIR module में क्या होता है कि सिटीजन्स कहीं भी बैठ के अपना FIR रजिस्टर कर सकते हैं, तो उनको पुलिस स्टेशन में आने की ज़रूरत नहीं है. e-FIR मॉड्यूल लॉन्च होने के बाद आपको एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में जाने के बाद आपको वहाँ पे आप FIR रजिस्टर कर सकते हैं. FIR रजिस्टर करने के बाद पुलिस स्टेशन जो रिसेंटली नोटिफाई हुआ वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली चले जाते हैं. पुलिस स्टेशन को भी एक नोटिफाइड SHO होगा. वहाँ से वो सिग्नेचर करने के बाद आपको थोड़ी देर के बाद आपको FIR आप अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं. गाडी चोरयेक गेल्यार गोंय पुलिसेच्या वेबसायटीर रजिस्टर करप, ते उपरांत कागाळ नोंद करप, गाडयेच्या पात्रांवान आधार कार्ड आनी गाडयेचो पेपर अपलोड करप, गाडी खंय चोरयेक गेल्या, केन्ना गेल्या ताची म्हायती दिवप, त्या उपरांत आधार नंबर घालून डॉक्युमेंट अपलोड करप, एक OTP येतलो तो एंटर करप, केस नोंद जातली. पुलीस तुमची गाडी सोदपाक तुमकां मदत करतले. तो मेरेन तुमकां FIRची कॉपी ऑनलायन मेळटली.
जनजागृती खातीर खंय पुलिसांकडच्यान यत्न सुरू आसा. We will actually educate all the people. Maximum इसको awareness हम देंगे. We have our system of spreading the awareness to all the people. प्रुडंटा खातीर राजेश नाईक. दुधकारांक गोरवां कमी खर्चान मेळची म्हण नवी एजन्सी जावची. ताका लागून चड लोक डेअरी फार्मिंगात देंवतले म्हण सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकरांचें गणीत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेक सहकार मळाचो मोठो हातभार लागता. वाळपय सहकार सप्तकात मंत्री उलयलो. कार्यावळींत आमदार देविया राणी आशिल्ली. वाळपय 70व्या सहकार सप्तका निमतान सांस्कृतीक कार्यावळींनी कार्यक्रम फुल्लो. ह्या वेळार सहकार मंत्र्यान नव्या एजन्सी विशीं घोशणाय केली. सरकारान गाय किंवा म्हस घेवपा संबंधी सँक्शन दिल्लें आसा. आतां हे सँक्शन म्हटल्यार कितें? जे शेतकार वचून गाय घेवपाक पळयतले ताका 70,000 रुपया सरकार दिता. पयले 10,000 किंवा 15,000 किंवा 20,000 ते गायेचो जो प्रेस आसा पयले 10,000 किंवा 15,000 ते सरकारान घालपाचें. पूण जाता कितें? पशुपालन किंवा पशुपालन क्षेत्र हें आसा एजन्सी ताजी मार्फत घेवपाक ती 1,10,000 1,08,000 पडटा शेतकारी म्हणटा. पूण हांव आनीक आमचे मिनिस्टर जे आसा आम्ही बसून चर्चा केली. मागच्या मुख्यमंत्र्यांचा विषय आलो आणि मुख्यमंत्र्यांनी सांगला की नवीन एजन्सी रजिस्टर जावच्यो. तुम्ही ज्याच्या कडल्यान स्वस्ता भितर गाय हाडटात किंवा म्हस हाडटात त्या मनशान जर आमच्या गोंयांत रजिस्टर केले जर जाय जाल्यार हेंका सगळे ही गोरवां म्हणजे बंदाकी जो आसा ते रातचे लागीं आनी कमी पयशान मेळूंक शकतले आनी ते जावपाक जाय. तरणाट्यांनी सहकार मळार फुडें सरचे म्हूण आमदार देविया राणेचो उलो. ही तरुण पिढी खूप गरज आसा की आमच्या ह्या सोसायटीचे हे भाग जावपाक जाय. कित्याक ही तर आमच्या जर सोसायटी फुडें सरपाक जाय वो कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट फुडें सरपाक जाय आनी हे खातें तर यशस्वी जावपाक जाय जाल्यार खूब गरज आसा टेक्नॉलॉजी हॅज टू प्ले अ व्हेरी बीग रोल इन द कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंट फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, व्हॉट्सॲप, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.